सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता ट्रेसा फेर्नांडीस हिच्या पयल्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सुर्गीचें सुख फावो करूंक हे भेटेन मागुया आनी तिच्या दुखेस्त गोराब्याक फावो ती बुजवण म्हूण मागुया. दुसरें तशें आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या जुझे फेर्नांडीस आनी ग्रासियाना फिग्रेडो हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सुर्गीचें सुख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. नाकेली फर्डिनंड रॉड्रिगीस, देवस्वा पिकेन बर्नर्ड पेरेरा, दाबोली मेनिन तावारीस, ग्रीन व्हॅली राउल डिकॉस्टा, आल्तो दाबोली मार्सेलीन मिनोझीस, बिहाइंड एनएसडी प्रवीण वर्गीस, रेजिना मुंदी मारिया जॉर्ज डिसुजा, आल्तो चिकाली इवॉन तेलिस. ह्या गोराब्यांचेर सायबीणमायचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या गांवां पासत, राज्या पासत आनी देशा पासत आमी मागुया. ह्या संवसाराचे शांती पासतूय मागुया. सगळींची कोण बरी ना तांकां पिकोवणेचो हात लाय म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तिच्या भाव भयणीनो, जेजू आमचे सवे आयला आनी आयज ही पिणकां आमी कशे भाशेन जेजूक मानून घेता व कशे भाशेन बेस्ती आमची तोंडाची सेवा करता व कशे भाशेन आमी जीव घालून जेजूची सेवा करता. ही मिसाची सुरवातेक बोगसणे मागुया. जायते पावटी आमची सेवा बेस्ती तोंडा पुरती जाल्या, जायते पावटी आमी निबोर मनाची पिणकां जाल्या. असल्या सगळ्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुपविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो जगण्याव सारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडान सारून वायट आदर बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योक सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा, सर्व वस्तूच्या रचणारा आनी सांबाळणारा, आमचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसणें जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जे येता आनी राजवट चलयता देवा, सासणाच्या सासणांत. भाग्यवन पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले पयले चिटीवेले वाचप. बावा भयणीनो, अदीक वर्त्या देण्यांचेर तुमचे दोळे लायात आनी सगळ्या परस श्रेश्ठ वाट ती हांव तुमकां आतां दाखयतां. मनशांच्यो आनी देवदूतांच्यो भासो हांव उलोयन, पूण म्हाका प्रिती मोग नासत जाल्यार हांव फकत एक वाजटी गांठ वो किणकिणट्या कांचाळ्या सारको. देवाचो संदेश दिवचें देणें म्हाका आसत. सगळ्या कुटांची ओळख आनी सगळी विद्या म्हाका आसत. आनी दोंगोर लेगून एके स्वातेर तावन दुसरे स्वातेर उखलून दवरूंक म्हाका पूर्ण भावार्थ आसत. पूण म्हाका मोग नासत जाल्यार हांव कांयच न्हय. सगळें म्हजें आसलें नासलें तितलेंय वांटीन, म्हजी कूड लेगून लासून दीन, पूण म्हाका मोग नासत जाल्यार हें म्हाका कित्याकूच उपकारो ना. मोग म्हळ्यार सोंसणीकाय आनी दया. मोग वसता थंय नाटकाय ना, बोळाय ना आनी गर्व ना. मोग मानसुकेची शीम उतरना, आपलो आदाव सोडिना, राग दवरिना,
वायट घेतला तें मनांत बाळगिना, ओनितींत मोग खुशाल जायना, सोतांत खुशाल जाता. मोग सोगले बोगसूंक, सोगले सोत मानूंक, सोगल्यांचो बोरवासो दवरूंक, सोगलें सोसूंक तयार आसा. देवाचो संदेश दिवचे देणें सोदतलें, आठव्यो भासो उलोवचे देणें नोपयत जातलें, विद्येचेंय देणें सोमतलें, पूण मोग कोदीन सोरोना. कित्याक विद्येचें देणें आनी देवाचो संदेश दिवचें देणें अपूर्ण, पूण सोपूर्ण तें येतूच सोगलें अपूर्ण तें नाच जातलें. हांव भुरगो आसलो तेन्ना भुरग्या भाशेन उलोयतालो, भुरग्या भाशेन वागतालो, भुरग्या भाशेन चिंततालो, पूण एकदां जाणटो जातूच भुरगेपणावेल्या वस्तूंक हांवें पाट केली. आतां आमी आरशांतल्यान कशीं गोयर गोयर कितें पळयतांव, पूण मागीर आमी रूप रूप पळयतल्यांव. आतां म्हाका ओळख आसा ती अर्दी कुरी, मागीर देव म्हाका वळखता तसोच हांव ताका वळखतलों. आतां ही तिनूच आसात, भावार्थ, बोरवासो आनी मोग, पूण हांचे मोदें उत्तम तो मोग. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब: जी पोरजां देवान विचून काडला ती खरेंच बागी. पोतून म्हणुया: जी पोरजां देवान विचून काडला ती खरेंच बागी. सितार वाजोवन ताका दिनवासात, तारांची किन्नोरी दवरून ताका सोत गितां गायात. ताच्या मनाक एक नवें गीत रोचून गायात. सगळे तुमचे हिकमतीन स्तोत्रां गायोनांनी ताची वाखाणणी करात. जबाब: जी पोरजां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगलीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोदला. जबाब: जी पोरजां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजां बागी. असले पोरजेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवू तुजी प्रिती. जबाब: जी पोरजां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. उद्गार. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्पराक सुय सुय. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्पराक सुय सुय. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत, तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. Sorvespora, 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 zui zui. Sorvespora, 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 zui zui. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हळें, हे संस्थेच्या मनशांक कोणाक म्हूण हांवें सोर करची. ती कोणा सारकी? मैदानार बसून एकामेकाक उलो मारून अशें म्हणटल्या भुरग्यां सारकीं ती. आमी तुमकां वेणू वाजयलो पूण तुमी नाचलीं नात. आमी विलापले पूण तुमी रडलीं नात. तर स्नान जाता जुवांव जेवण खाण चाकी नासतना आनी सोरो पियेनासतना आयलो आनी तुमी म्हणटात ताचेर देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवून आनी पिवून आयलो आनी तुमी म्हणटात हो आसा पटयो आनी सोरो पियेता तसलो मनीस. दंड वसूलदारांचो आनी वायटव्यांचो इश्ट.
तरी देव जाणवाय चूक नासलोली म्हूण तिच्या सगळ्या भुरग्यां उद्देशीं रुजू जावन येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान भाव भयणीनो, ती कोंकणींतल्यान म्हणणी आसा ती आमकां खबर आसतली. कोस्तलो कोस्ता मेरे वयलो पर्वता. आयकल्या केन्ना? कोस्तलो कोस्ता मेरे वयलो पर्वता. शेतकामत्या विशीं तें. शेतान जो कोण कोसता तो आपलें काम करीत आसता, पूण मेरेर आहा तो मागीर सांगता हें सारकें जावंक ना, हें सारकें जावंक ना, थिंगा पडोंक ना, थिंगा माती उरल्या, थिंगा हातोर उरला, पर्वता वयर रावन. आयज आमी आमचे भोंवतणी पडत जाल्यार असलें जाता तें आमकां जायतें दिश्टी पडटा. फुडें आमच्या कुटुंबांत जावन सुरू जावन कुटुंबान मागीर समाजान आमी पळयता जायते जाण काम करपी आसात. थोडीं जाणां ओग्गी बरीं आपलें काम करून गेलीं, जावं आमच्या घोराब्यांनी जावं समाजान ओग्गी बरीं काम करून गेलीं. थोडीं जाणां कोण कितें कोत्ता, कोण कितें करिना, हें करूंक जाय आसलें, तें करूंक जाय आसलें. भोव करून आतां जेन्ना आमची सोशल मिडिया सारकी उक्ती जाल्ली आसा, कोणाच्यानूय कितेंय म्हणूंक जाता, कितेंय बरोवपाक जाता, कसलेय व्हिडियो काडपाक जाता. काम करपी थोडे, पूण पर्वता तसले आनी बेश्टे कमेंट्स करता तसले आमकां चड दिश्टी पडटले. जेजू आपणाचे संस्थीचें वा आपणाच्या काळा वयल्या संस्थीचेर एक नदर मारता. जेजून काम जायतें केलां. बेश्टी वयल्या वयली शिकोवण जेजून कांयच दिवंक ना, पूण सगळी शिकोवण तांकां सरळ दिल्या. तशेंच जावं ओपारींनी वो तांकां समजता ते भाशेन आनी उतरांचेर काबार करूंक ना, बोगोर आपल्यो कोरन्यो भोव करून मिलाग्री आमी तांकां म्हणटा चोरयां करून दाखयल्यान आनी जायत्यो वस्तू तांचे पासत केल्यात. आनी तातूंतल्यान जें कितें जेजू उलयता, जें कितें जेजू करता, तातूंतल्यान सरळ दिश्टी पडटा की हो खरेंच देवाचो पूत. आनी तरी पूण ही पोरजां मानून घेना. थोडे जाण म्हणटा आमकां तूं आनीक खुणां दी, तूं देवाचो पूत म्हूण दाखोवपाक. आमी तुजेर विस्वास दवरूंक तुज्यान कितें करूं येता. कोण म्हणटा आमी ताका वळखना, तो आमचेच मुदलो, जुजेचो पूत, मारयेचो पूत. आमी सगलो ताचो बॅकग्रावंड जाणा, फकत उलयता ही पोरजां. भाव भयणीनो, असल्या संदर्भान जेजू म्हणटा कसले भाशेची पिणकां ही, वो हे पिणकेच्या मनशांक कोणाक म्हणून सर करचें. आयज जरी तर जेजू आमचे विशीं उलयतलो जाल्यार आमकां कितें म्हणटलो गाय? हे पिणकेच्या मनशांक कोणाक सर करतलो? तुका आनी म्हाका आयज जेजू कोणाक सर करतलो? भाव भयणीनो, तें जण एकल्यान आमी चिंतचें, म्हाका जेजू आयज कोणाक सर करतलो? म्हजे विशीं जेजू कितें म्हणटा? आनी जरी तर म्हजे विशीं बरें म्हणलेलें जाय जाल्यार एक उपाय सांगला. जायत्यो वस्तू आसात ह्या संवसारान आमी पळोवपा सारक्यो, करपा सारक्यो. जायते गूण आसात जे आमी आमच्या जिवितान आपणावपा सारके. आनी तातूंतले 3 खेरीत गूण जेजू सांगता: भावार्थ, भरवोसो आनी मोग. आनी ह्या तिनाय मदलो श्रेश्ठ तो मोग. कितेंय जें आमी करता, जावं साद्यो वस्तू व्हडलें व्हडलें करपाक नाका. आमी दिसाच्या दिसाक आमच्या घरांत वावर करता, आमी रांदता, आमी आमच्यो वस्तू जाग्यार घालता, आमी मिसाक येता, मागणी करता, गायन करता, वाचप करता. ह्यो सगल्यो वस्तू ज्यो आमी करता तातूंत जरी तर मोग ना, तें तर मोगान करूंक ना जाल्यार व्हडलो झिरो. आमी आमच्या घरांत एकामेकाची जायते पावटी सेवा करता, भोव करून जीं कोण दुयेंत आसात तांची. ती सेवा मोगान केल्या काय गुणगुणून केल्या? आमी जायते पावटी दुसऱ्यांक दिता, जायते पावटी आमी इगर्जेक डोनेशन दिता, हो वावर करपाक, तो वावर करपाक. कसल्या मनान? जरी तर बऱ्या उक्त्या मनान दिला जाल्यार तुजें मानून घेतलें, ना जाल्यार जरी तर आमी गुणगुणून फाटल्यान उलोवन जरी तर दिता, अर्थ ना ताका. तर ह्या सगळ्यान जें कितें आमी करता, कोणाय पासत तें जावं आमच्या घरच्यां पासत,
जावं शेजाऱ्यां पासत जावं समाजा पासत आमच्या राज्या पासत आनी देशा पासत जें कितें करता हांव तातूंत जरी तर मोग ना जाल्यार हें सगळें निर्फळ. तर मोग आमच्या जिवितान घेवन आमी वावर करूंक आनी मोग म्हणटात तेन्ना आमचो मनशांचो मोग न्हू पूण जो मोग जेजून करून दाखयलो तो मोग सॅक्रिफिशियल लव. जाल्यार हो मोग घेवन आमी आमच्या जिवितांतल्यो ल्हान ल्हान क्रिस्ती करण्यो ज्यो करता हांव त्यो भेटोवया आनी हे भाशेन आमी जेजूच्या मिसावान भागेली जावया. गायन घेऊया C20 पेज नंबर 36 C20. म्हज्या भाव भयणीनो हें म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जोण एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली भेटोवणी समेस्तांचे सोडवणेक उपकार अशी कर. हे आमी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचें काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासणाच्या देवा सर्व काळयान सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा. तीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक कोत्तरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पोर तूं सोर आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाभार्थाचो कूट परगोटुया तुझ्या कुसाली बोलाची बोलपणा पूर्वी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संसाराच्या सोडणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची खरीत भाशेन ट्रिजा आमच्या भयणीची पयल्या वर्साचो आमी उगडास करतलेची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. आमेन. भावार्थ बरवसो आनी मोग हे तीन उत्तम श्रेष्ठ गुण आनी तांच्या सगळ्याहून व्हडलो मोग. हो मोग जेजून शिकयलेलो आनी जेजून आमचो मोग करून दाखयला तो. ह्याच मोगान जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तांडल्यान पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आदार करचो. एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आदार करचो. बापा तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें. बापाच्या मोगान तूं रावलोय तशींच आमी तुज्यान रावचे. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजूचें मांस आनी रगत आमी आतां घेतलां. ह्या सर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या ओतम्यान तशेंच कुडींत आमी बोगिसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय बगर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
सेबस्त्यांव आझारेदो हो भाव सोंपून गेला. आयज सकाळीं 10 वाजता ताचो इंतेर जातलो. आयज सांजे 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बजवण. सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सूर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक हातुतीचे माये, चुरचुरे कोर म्हजे. हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आश्र्या आनी बरवंशा पातक्यांच्या. जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवंसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिल्लो देखून म्हाका ताचे काकुतीन अविस्वास तुजे ताई. खात्री जशें हांव सत मानतां म्हज्या सासणाच्या साल्वासावांची. खोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो, कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणां तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलों. हांव जाणां तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेतां पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. ओतूर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं. अदीक करून हेमखंडाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणून तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनोती कोर. नमान मरे कृपेन बोलले सुर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. उष्ट्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनोती कोर. नमान मरे कृपेन बोलले सुर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. उष्ट्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनोती कोर. नमान मरे कृपेन बोलले सुर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. उष्ट्यामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मरे आदार दी अदृश्टांक सांपडलेल्यांक. मजत कर ओस्कोत काळजाच्या. माग पुरची पासत जा शरातीन देवाच्या मुणयाऱ्यांची. विनोद कर सगळ्या देवाक भेटयलेल्या वस्तुऱ्यां पासत. फावो कर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी. आदार दिनार गोरसा आनी दुखी कोतीनी. प्रार्थुया. ए सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक. जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो कर म्हूण तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फोड तुजे सोडवणेचो. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सोमिया म्हजे मागणें आयक. आनी म्हजें उदक तुजेशी पावूं. सोमिया आसूं तुमचे सवे. आनी तुमच्या आत्म्या सवे. प्रार्थना तुका सोमिया देवा, ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंतवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन.
सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर्पद्वेदार देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. गायन घेऊया T12 पेज नंबर 207 T12.